आनी आयचो पयलो विशय आसा तो म्हळ्यार श्रीपाद भाऊ को गुस्सा क्यों आता है म्हणना हांव. आता है का म्हणना हांव हाजे वयल्यान सुरवात करता. कारण खूब जाणांक आमी भाऊक रागार केन्नाच पळयलें ना. पयली फावट भाऊ असो रागार आसा म्हण आयकलें. भाऊची बायट पळयतकीर कितें दिसलें तें आमी किशोरा कडच्यान सुरवात करया. किशोर तुका भाऊ जेन्ना आयकलें सांगतना ताका डिस्प्लेजर म्हणया काय एंगर म्हणया कितें म्हणया तें म्हाका खबर ना. पण भाऊक राग आयलो. भाऊक राग येना आणि भाऊक राग येना म्हणून तर भाऊ 5 वर्सां 5 टर्म खासदार म्हणून निवडून येयला. आणि आमच्या लोकांक तर आमचे लोक वाट पळयतात की भाऊ केन्ना राग येतलो काय म्हणून. भाऊक राग येना ही लोकांची खंत. त्या खातीर भाऊक राग येयला अशें आमी मानपाकूच तयार. भाऊन आपले भावना व्यक्त केला, ताका खंय तरी दुखलें, पूण राग येवना. कारण भाऊक जर राग येयल्लो जाल्यार आयज ते मोपाचे लोक जे रडटात पळय, मोपा हो नॅशनल प्रोजेक्ट, ते वेगवेगळ्या कारणां खातीर रडटात थंय लोक. तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळोंक ना म्हणून रडटात, नोकऱ्यो मेळोंक ना म्हणून रडटात, वेवसाय मेळोंक. पूण भाऊक काय राग येवंक ना. नॅशनल हायवे, नॅशनल राष्ट्रीय प्रोजेक्ट तो, थंय लोकांचे वेगवेगळे विशय आहात, ते लोक रडटात, त्याच्या खातीर तेंचेर अन्याय जाला म्हणून भाऊक राग येवंक ना. आयुष हॉस्पिटल भाऊन सांगलेले 80% स्थानिकांक थंय रोजगार संदी मेळटली. थंय लोक आमकां कांयच मेळोंक ना म्हणटात, सो त्यो मेळोंक ना म्हणून भाऊक राग येवंक ना. तर भाऊक राग येवपाचो प्रश्नच ना. भाऊक राग हो येवच शकना हें आतां सगळ्या गोंयच्या जनतेक खबर आसा. आतां ते दीस म्हादईच्या संदर्भानूय भाऊन एक स्टेटमेंट केल्लो की जें कितें घडलां तें चुकीचें घडलां आणि जर गरज पडली जाल्यार आपूण राजिनामो दितलो. पूण दुसरे दिसा तोच भाऊ लोकांक सांगपाक लागलो ना ना ते पत्रकारांनी कितेंच्या कितें करून तें आपल्या तोंडान घातलें म्हणटा. त्यामुळे भाऊक राग येवं शकना. भाऊ हो शांत मनीस. फक्त ताका खंय तरी दुखलें आपल्याक आफोवंक ना म्हणून. पूण ते दुखण्या पुरतीच ती मर्यादीत. तो राग बीन म्हणून म्हाका दिसना. आय डोंट थिंक राग नाच म्हणटा. ना 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 भाऊक राग येना. तू कितें दिसता राग बीग आसा काय राग बीग ना? ना हांव पूर्ण सहमत आसा किशोरा वांगडा. श्रीपाद भाऊक आमी फाटलीं कितलींशींच वर्सां वळखतात, लागच्यान ताका पळयलां. पूण जेन्ना जेन्ना दिसलें प्रसार माध्यमाक सुद्दां की श्रीपाद भाऊची सायड घेवची, श्रीपाद भाऊ आतां फुडलो लिडर, अशा वेळार तो श्रीपाद भाऊ सगळें सोडून ओग्गी बसता. म्हणजे तो जो कोण सायड घेता पळय तो बगीक पडपाचो, तो वळान पडटा. सो अशी तेजी आत्महत्या जी आसा अत्यंत स्वता कडेन प्रामाणीक आशिल्लो, पूण प्रॅक्टिकल नाशिल्लो म्हण. म्हणजे प्रॅक्टिकल तो समाजान कशें आसपाक जाय, राजकारणान कशें आसपाक जाय. घडये भाऊक तेजी जाणीव नासतली. पूण भाजप 5 टर्म खासदार जावन जाणीव नासतली म्हणटा सुद्दां. कारण ताका वेळोवेळो तेजे जर हें पळयलां जाल्यार ताका जेन्ना जेन्ना टायम येयला तेन्ना तेन्ना भाऊक सायडीक काडला. सो म्हाका दिसता की भाजपा उबी करपाक ज्या नेत्यांची ह्या आशिल्ली, कोण कारकिर्द तेंच्यांनी आपली हें केली, आर्लेकर आसत, पार्सेकर आसत, पर्रीकर आसत किंवा श्रीपाद आसत, सो ह्या लोकांचे आतां एक हो जो हा टेन्युअर आसा तो म्हाका दिसता श्रीपाद भाऊ लास्ट लिडर तांच्या भितरलो आसा हांगा एक्टीव आसा. बाकी एक राज्यपाल जालो, एक माजी मुख्यमंत्री जावन एक सद्या घरा कडेन आसा, एक मनीस ना आमच्या मदीं. सो श्रीपाद भाऊ लास्ट लिडर त्या पयल्या हेतुरलो, जे पयलीं लोक येयली इंट्री मारलेली तेतुरलो, तो सक्रीय आसा. पूण तांची वय जर पळयली, पिराय जर पळयली जाल्यार ती 70 वर्सां जाल्या तांकां आयज. आनी भाजपाची नॅशनल लेवलाचेर अशी एक पॉलिसी आसा की 70च्या वयर जे कोण आसात तांकां ते फेज आउट करतात. सो म्हाका दिसता भाऊक परत परत हे संकेत दितात पळय हे कार्यक्रमाच्या निमतांतल्यान किंवा कोय योगायोगय म्हणूया आमी, तर हे भाऊक संकेत आसात की भाऊची रिटायरमेंट म्हाका दिसता सक्तीन दिवपाची हेज्या विचाराचेर भाजपाची वाटचाल सुरू आसा. मार्गदर्शक मंडळ म्हणटा भाऊक. कारण भाऊ हो हांव परत सांगता, भाऊ हो अत्यंत नम्र मनीस. ताका कोणाक तुमकां आसा हांवें तेजेर बरयलां पयर, मागीर मूय सुद्दां आहा ताच्या कडेन तेणें कोत्रापण जेवण नासतलें. सो म्हाका हो ताचो स्वभाव जो आसा तोच ताका आतां भोवतेक ह्या इलेक्शनाक मारक ठरपाचो आसा. Yeah, Joel, how are you looking at this? Kishore is saying that the anger was only visible in the news reports. The anger was never visible on Bahu's face, nor in his voice, nor in his action. It is not actually anger as such, but yes, he is a senior leader, Pramod. He's been with the BJP for some time. Even he was considered as the leadership material when BJP was grappling with the various options. सो आतां कितें जालें मदींच एक खाय इव्हेंटाक श्रीपाद वॉज कंप्लीटली केप्ट आउट ऑफ द इक्वेशन. ही वॉज डिलिबरेटली ऑर बाय मिस्टेक इट इज हॅपन. बट अशें मागीर एक सिनियर लिडराक अशें अरे म्हाका ते दे आर ट्रायंग टू सायड लायन मी एक येतलेच.
पयलीं जालें थिंगा जुवारी ब्रिजाचेर तेजें मातशें हें जालें की ताका आपोवंक ना काचकिसांव जाली मागीर आतां हें जालें सारकें एज अ मॅटर ऑफ प्रोटोकॉल येस ही शूड हॅव बीन देर एंड रायटफुली इनवायटेड बट having said that, now that they have patched up and they've said okay fine it was a mistake, I think it's all is well that ends well. Hopefully I think these things will not happen again. These things will not happen again.